हाका मेगेले मस्त मस्त धन्यवाद अर्पण करता म्हाका हे सेवाच म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक. हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मेगल आवाज क्लियर असणे वे. परफेक्ट परफेक्ट माताजी. थँक्यू. वटलो का स्क्रीन दिसते असणे क्लिअर. दिसत माताजी. हरे कृष्णा. आयचे टॉपिक असा द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री मोड्स. थ्री मोड्स म्हळ्यार भौतिक जगताचे तीन कसल गुण असच की ताजे कॅरेक्टर म्हळ्यार ताजी कशी गुणां उरता अशें म्हणून आमी हाजे विशय आमी अभ्यास करचे प्रयत्न करया. हे कंप्लीट मेन चॅप्टराक वचचे पयले हांव बाकी 13वा अध्यायाचे 22nd श्लोकातूं कृष्णान एक सुंदर एक श्लोका बरयल्लो आसा, सांगिल्लो आसा. ते म्हळ्यार पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृती जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सद असद योनी जन्मसु. म्हळ्यार हे वर्स कित्याक की इम्पॉर्टंट, मस्त इम्पॉर्टंट आसा की म्हण सांगल्यार आमके अंडरस्टँड जाता कशी एक जीव एक शरीराच्या ना दुसऱ्या शरीराक ते ट्रान्समिग्रेशन जाता. ताजे बद्दल अजुनी सेकंड चॅप्टर सुद्दां ना 2.13 सुमार आनी वासांसी जिर्णाने हे वट्टू अध्याया भितर सांगिल्लें आसा कशी एक शरीरच्यान अनेक शरीराक कशें ते ट्रान्सफर जाता. जशें आमी वस्त्र चेंज करता की तशी जीव कसो आसा विंगड विंगड शरीर ते धारण करता. हे वट्टू कसल्याक जाता म्हण सांगून आमी अर्थ करून घेवका म्हळ्यार हे भौतीक जगताक अटॅच जाल्ले निमित्त आमी ते आमकां विंगड विंगड शरीर घेवच्याक आमकां प्रेरण करता म्हण आमी अर्थ करून घेवत. हे तशें हे श्लोक कसो आसा मस्त इम्पॉर्टंट आसा. तशें हांवें एक्चुअली मेन टॉपिकाक हातूंत कसले कॅरेक्टरिस्टीक कसले ना जाल्यार हे आमकां थ्री मोड्सा बद्दल हे आमगे भौतीक जगतात तीन गुण आसा न्हय ताजे बद्दल कसं हे सांगता म्हणल्यार हांवें घेतलें. हे तशीच आता 14व्या अध्यायाचे 5th श्लोकात कित्याक की 14वा अध्याय कसा आसा 14th चॅप्टर तांतूचे स्पेशल जावन हे तीन गुणाचे कॅरेक्टर ताजे गुणस्वभाव कशे उरता आनी ताजे गुणस्वभावा प्रकार तो जीव कशी तो बिहेव करता म्हणल्यार आमकां हांगा आमी विचार करीत. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम. हे 14.5 चे हांगा कृष्ण कसं सांगता म्हण सांगल्यार एक जीव कसा आसा भौतिक हे एक्चुअली आमी भौतिक जगताक संबंध पटिल्ले न्हय जाल्यार आमी कोण हे कृष्ण हे श्लोका भितर सांगता आसा की जीव कसो आसा लिविंग एंटिटी तो ट्रान्सडेंटल तो म्हळ्यार हे तिन्नी गुणांच्यान बी वयर आसा. जाल्यार कसो आसा ताका कसले हे भौतीक प्रकृती वयर कसले करचे ना कसले ताका संबंध ना. जाल्यार कसल्याक हे भौतीक जगता भितर तो येवन हा कंप्लीटली तो अटॅच जाता. ताका दिसता की म्हळ्यार हेच मेगल जगत म्हण. जाल्यार हे भौतीक जगतात तीन गुण खंयचे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण. तशें हांव तो तागेल कर्मा प्रकार तो कसा जाता हे तीन गुणां भितर तो बद्ध जाता बांधता आनी ते गुणा प्रकार तो आपल्या जीवन ಒಟ್ಟು व्यतीत करता. म्हण हांगा हे इम्पॉर्टंट आसा श्लोका. तशें आमी हांगा अंडरस्टँड करून घेवत
की आम्ही हे भौतिक जगताच न्ही हे भौतिक जगतात येवन आम्ही हे भौतिक जगतावर इवन 7 चॅप्टरात बी कृष्ण सांगता की हे मेगेले एक शक्ती असा तटस्थ शक्ती ते कसं करता हे भौतिक जगता भितर मेगेले अनेक शक्ती भौतिक जगत ते भौतिक जगता भितर येवंगेन तो ताजे वयर आपणाले प्रभुत्व साधन करच्याक प्रयत्न करता तशें करून ते प्रभुत्व साधन करच्या प्रयत्न केले निमित्त ते 3 भौतिक गुणाचे गुण कसं आसा भौतिक जगताचे ते गुणात तो शिरकून पडता म्हणले एक विषय सांगता आणि हाजे निमित्त ताका सुख दुःख खुशी डिस्ट्रेस वट्टू तांतू भितर ताका मेळटा हे म्हणल्यार आमकां हे श्लोकाच्यान आमी अंडरस्टँड करून घेतल्या आता नेक्स्ट पळोवया 3 गुण एक ताका इंग्लिशान कसं म्हणटा मोड ऑफ गुडनेस मोड ऑफ पॅशन आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार सत्व गुण मोड ऑफ पॅशन म्हळ्यार राजसिक गुण आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हणून सांगल्यार तत्वगुण तामस गुण तशीच हे श्लोका भितर गुडनेसा भितर मोड ऑफ गुडनेसा भितर लोक कशे उरताचे सत्वगुणा लोक म्हणून आमी हांगा अर्थ करून घेवया तत्र सत्व निर्मलत्वं प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बद्धन्ति ज्ञान संगेन चानघ हे 14.6 श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगता म्हणून सांगल्यार जो मनुष्य सत्व गुणा भितर उरता ताका मोस्टली जावन खंयचे एक मिजरीज कसं आसा हे भौतिक जगतात कसं मिजरी आसा हे गोसा इवन कृष्णान सुद्दां हे भौतिक जगताक दुःखालयम अशाश्वतम एक दुःखाचे आलय जशे आमी औषधालय म्हणटाची तशीची पुस्तकालय म्हणटाची तशी कृष्णान हाका टायटल कसं दिल्या दुःखालयम आणि अनेक कसं दिल्या अशाश्वतम हे शाश्वत नाही हे लोक शाश्वत नाही म्हणून दिलं आसा हांगा हे सत्वगुणाचे मनुष्य कसं आसा तशावन आमी कसलेची कसले आमी ऍक्शन करू हे भौतिक जगताचे ते ऍक्शनाक कसं आसा रिॲक्शन आसाचीच तशावन हे भौतिक जगताचे कसं रिॲक्शन कसं आसा हे सत्व गुणात आशिल्ले तसं जिवाक तितलो तो मिजरी जायना ताका तितले त्रास जायना म्हण सांगते आसा कित्याक की म्हण सांगल्यार सत्व गुणाचो एक जीव कसो आसा मनुष्य कसो आसा ताका नॉलेज उरता एडवान्स तो नॉलेजा भितर भौतिक जगताचे नॉलेजा भितर एडवान्समेंट उरता फॉर एक्झाम्पल इवन शास्त्रात बी तशेंच आमी म्हणत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्हणटा न्हय ब्राह्मण कसं आसा वर्ण आश्रमात पळोवका म्हळ्यार ब्राह्मण केन्ना सत्वगुणात उरता इवन श्रीमद भागवतमात सुद्दां ब्राह्मणाले गुण कशी उरताची म्हणल्यार आमी मस्त एक कितले की एक 20-25 गुणाचे वर्णन केल्लें आसा तशा न्हू ते ब्राह्मण आणि पोएट आमी पळयत आणि अशी सुशिक्षित एक टीचर अशें वट्टू हानी वट्टू कसं करताची मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार मोड ऑफ सत्वगुणा भितर तांणी उरताचे तशें हांव तांकां ते वट्टू तांणी केन्ना सत्वगुणांत उरताचे आनी तशें हांव तांणी खंयचे जास्ती जावन पाप कार्य करच्याक तांकां एक भंय उरता म्हळ्यार तांकां ज्ञान आशिल्ले निमित्त पाप केल्यार पुण्य केल्यार कसं मेळटा तशें फॉर एक्झाम्पल प्राणी हत्ये केल्यार म्हाका पाप लागता हांव हे अशें वट्टू तांकां नॉलेज उरता निमित्त तांणी कसं करतलो आपल्या जिवना भितर जास्ती कसल्याची पाप कार्य करच्या वतना जाल्यार तितले पुण्य कार्य करच्याक प्रयत्न करताचे आमी चित्रात पळोवं येता जशें की अन्नदान करचे विद्यादान करचे नाल्यार अशी खंयची पुण्य कार्य आसा की ते तांणी अर्ज करच्याक पळयताचे आनी तशें हांव तांगेले सेन्सस कसो आसा तांकां कायम तांकां आनंदा भितर उरता हो हांव हे काम केलें हांव इतलोकांक दान दिलें हांव हांकां विद्यादान दिलें हांवें गरीब लोकांक एक कसले तरी एक तांकां जावक आशिल्लें तशें तांकां एक हें दिलें आपणान म्हणल्यार तांकां एक मनात आनंद उरताचे आनी तशें हांव तांणी पाप कार्य साधारण जावन तांणी करच्या वचनाचें तशें निमित्त तांगेले कसं आसा खंयचे तांकां सिनफूल रिॲक्शन खंयचे पाप एक करची एक प्रवृत्ती आसा की ताचे पेक्षा तांणी फ्री जावन उरता तांतू भितर तांगेले पडना म्हणत थोडे स्टार्टिंगात कसले थोडे केले बी तांचे पुण्य कार्य करते तांणी कसं करताचे तांगेले सिनफूल एक्टिविटीज कसं आसा ते कसले थॉट उरल्यार बी ते कंप्लिटली तांच्याच्यान तांणी दूर जाताचे तशीच आमगेले वेदीक नॉलेजात सुद्दां ना ताजे बद्दल मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार सात्विक गुणा बद्दल मस्त जाव सांगिल्लें आसा तशें मोड ऑफ गुडनेस म्हण सांगलें कसलें मेन तांगेले सेन्स ऑफ हॅपिनेस म्हण सांगीत आनंद म्हण सांगीत
तशा न्हू हे आनंदात आसा ताका आनी दुसरें कसलेंच तेची कामां भितर पुण्य कार्या भितर करच्यान तातूंत तो आनंद आशिल्ले निमित्त बाकी खंयचे तांकां भगवान रियलायजेशन हाजे पेक्षा वयर बी एक जगत आसा थंय बी वचका म्हणलेक ताका एक ध्येय उरना कित्याक की म्हळ्यार मनशाक केन्ना दुख्ख उरता की इवन भगवद्गीते 7th चॅप्टरांत कृष्ण सांगता न्हय की दुख्खी ताका मस्त कसली आवश्यकता आसा तो मेगल भक्ती जाता नाल्यार ज्ञानी तशें हांव हांकां कसो जाता आनी आनंद आशिल्ले निमित्त आनी ताचे पेक्षा वयर कसलेय विचार करचे वचनाचे तांकां दिसता हेच आनंद हातूंत हांव तृप्त आसा म्हाका आनी कसलेंय नाका हांव कसलें पाप करते ना म्हाका ಒಟ್ಟು नॉलेज आसा म्हणलें तांकां आशिल्ले निमित्त तो हे भौतीक जगता भितर बद्ध जाता कोणू सत्वगुणाच्यो जिवो नेक्स्ट पळोवया मोड ऑफ पॅशन म्हण सांगले रे रजोगुणाचे बद्दल हांगा 14.7 श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगता की म्हळ्यार रजो राजात्मिकं विद्धि तृष्णसंगो समुद्भवं तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम हांगा हे अध्याया भितर स्पेशल हे श्लोका भितर मोड ऑफ पॅशन म्हण सांगल्यार हे खंयचे रजोगुणाचे मनुष्याल बद्दल एक कॅरेक्टरिस्टिक्स तागेले कशें उरता कशें तो मोड ऑफ राजसिक गुणा भितर येता म्हण सांगल्यार हे भौतीक जगताच मेन कसं जालें एट्रॅक्शन एक स्त्रीक पुरुषा बद्दल एट्रॅक्शन उरता एक पुरुषाक एक स्त्री बद्दल एट्रॅक्शन दोन अपोजिट सेक्सा बद्दल तांकां मोर मेस एट्रॅक्शन उरता आनी ते एट्रॅक्शन अशें वाडत वतकी म्हण सांगल्यार ते पॅशन जाता तांकां ते इन्क्रीज जाता हो ते म्हाका आवडटा तीक म्हाका हास्य हे करका तीक म्हाका मेगल कन्न घेवका ताजे खातीर कसं करका ताका म्हाका सेन्स एन्जॉयमेंट करका म्हणल्यार तागेल्यान तूं इच्छा जागता इच्छा जागल्या नंतर कसं करतो तांचे भितर कंप्लिटली तो सेन्सा भितर सेन्स एन्जॉयमेंट करच्यान तूं कंप्लिटली तो हे करता आनी ते जिवाक खुश करचे खातीर और आपल्याला समाजात ताका दिसता की म्हण सांगल्यार आपूण समाजा भितर एक उन्नत स्थानाक गेल्यार आपूण मस्तशें एक प्रसिद्धी घेतल्यार नावे आपूण मस्त एक अर्न केल्यार आपणाक ते कसं आपणाक जावक आशिल्ली वस्तू आपूण वट्टू घेव येता म्हणल्यार तागेल्यान तूं ते एक विचार येता तशें तो कसं करता दिवस आनी रात्र कसं करता काम करता ताका टायमाचे अंदाज ना हे एक उरता का आपूण वट्टू हासील करता वट्टू आपणाक जावक आशिल्ली वस्तू कसं आसा हे जगत हातूंत भौतीक जगत ते वट्टू आपणाक जावका म्हणलें ते एक हातूंत भितर जोशा भितर तो कसो आसा दिवस आनी रात्र काम करता आनी कसं करता आपणाले आपूण आपल्या फॅमिली हॅप्पी फॅमिली म्हणटा न्हय तशी ताका दिसता आपूण जास्ती अर्न केल्यार आपूण फॅमिली भितर आनंद उरयता म्हणलें तागेले विचार उरता तशें हांव तो कसं करता एक डॉंकी टायप गाडवा टायप सकल 24/7 काम करत उरतो ताका कसं कर जावका हे भौतीक जगताचे खंयचे एक जिवा बदल की एक खंयचे वस्तू बदल बी कंप्लीट ताका एन्जॉय करका म्हूण तागेले एक सेन्स एन्जॉयमेंटा खातीर तो कसं करता दिवस आनी रात्र तो काम करता आनी तशें हांव न्हू हे भौतीक जगता तितले एट्रॅक्ट कित्याक म्हणल्यार प्रत्येक हांगा जीव कसो आसा हे भौतीक जगताकच हे जाल्ले शरीर हांगा आमी एट्रॅक्शन म्हणटा कितके म्हण सांगला हे आत्माचे एट्रॅक्शन न्हय एक शरीराचे दुसरे शरीराक एट्रॅक्शन तशें हांव हे भौतीक जगतात कितले शरीर आसा की ते बी हे भौतीक जगताचेच हे मटिरियल वर्ल्डाचेच हे प्रकृतीचेची तशें हांव न्हू हे प्रकृतीचे हे जिवा बद्दल ताका एट्रॅक्शन आशिल्ले निमित्त शरिरा बद्दल एट्रॅक्शन आशिल्ले निमित्त तो कसं करता हे भौतीक जगताचे आनी तो तांचे भितर बद्ध जाते वता म्हणून हे 14.7 श्लोका भितर आमी अंडरस्टँड करून घेवया नेक्स्ट थर्ड गुण खंयचे मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हळ्यार तमोगुण कसं आसा हे कंप्लिटली अपोजीट सत्वगुणाचे अपोजीट खंयचे तमोगुण हे तमोगुण कसं आसा हांकां कसलेच एक एटलिस्ट मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण आशिल्लो कसं करताचे कसं बरें कसं वायट कसं केल्यार पाप कसं केल्यार पुण्य कोणाक म्हाका खंयचे हे केल्यार आपूण हे शेवटू तांकां एक विचार उरता जाल्यार इग्नोरंट मोड ऑफ इग्नोरंट मनशाक तमोगुणांत आशिल्लो मनशाक कसो जाता तो कंप्लिटली अपोजीट ताका खंयचे एक भौतीक जगताचे कसं जाते आसा खंय कसं चलते आसा हाजे बद्दल कसलें ज्ञान उरना आपूण कसले आपणाक मान आपणाला एक मर्यादा आपण अशी उरका म्हणले बी खंयचे ताका विचार उरना तो कंप्लिटली
इग्नोरंटा भितर तो इनड्रॉस जाल्लो उरता तातूंत भितर तो खंयचे खंयचे काम करता आमी हांगा चित्रांत पळयत मादक द्रव्य सेवन करचेकी हां अवैध स्त्री संबंध करचेकी तातूंत भितर कंप्लिटली तो एनग्रॉस जाल्ले निमित्त ताका आनी कसो जाता मादक द्रव्य हे सेवन केल्ले निमित्त ताका खंयचे एक मंद बुद्धी खंयचे एक भ्रमात उरतो कंप्लिटली तशें हांव खंयचे वस्तू आशिल्ली तशी पळोवंक तागे हातूंत बुद्धी उरना तो आनी तशीच एटलिस्ट रजोगुणा लोकांक कसले आपणाक कोण कसं म्हणटल की आपणाल एक प्रसिद्धी आपणाल वायट जातल की आपणाल संबंध पडलेले आपणा लोक आपणा बद्दल कसं लेखतले म्हणले एटलिस्ट राजसिक गुणा लोकांक उरता जाल्यार तमो गुणा लोकांक ते वट्टू कसले उरना तांणी कंप्लिटली निद्रा भितर उरचे हां कंप्लिटली कसले मादक द्रव्य सेवन करचे आनी निद्र भितर उरचे तशें हांव ना तांणी कसं जाताचे तांगेले एक मेन हे कसले ते भ्रमे भितर उरले निमित्त तांणी मस्त सकल तराक सत्वगुणा आनी रजोगुणा आसान मस्त अपोजीट आसाची इवन रजोगुणा आसान अपोजीट आसाचे म्हण आमी हांगा पळयता तशें हांव तांणी हे भौतीक जगता भितर कंप्लिटली एनग्रॉस जाल्ले निमित्त तांणी हे भौतीक जगतच्यान आनी वयर वचचे तांगेले कसले एक हेतू उरना हांगा पळयता आमी केन्ना मनशा भितर सत्वगुणाच मनुष्य सत्वगुणाच मनशा भितर अशें न्हय की बाबा सत्वगुण ताणें करचे लागले नंतर तो तांते भितर गुंतत वता कित्याक भौतीक जगताची गुण तशी आमी कसं करता की तातूंत आमी एक मेळत वताची तशीच हे गुडनेस जेन्ना मनशाले सत्वगुण चड जातकी तातूंत भितर ते वाडत कशी वाडत वता ते आमी हांगा हे श्लोका भितर ताजे एक रिजल्ट कसा आता ते आमी हांगा पळयता सर्वद्वारेनु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यद तद विद्यात विविध सत्वम इत्युत हे श्लोका भितर एक कसं सांगितलं की म्हण सांगले रे मोड ऑफ गुडनेसान कसं आता केनको एक्सपिरियन्स करत की तागेले ते बॉडीच पुरा हे कसं आसा सेन्सस ते वट्टू तांतू भितर वट्टू ताका प्युअर जावचे लागता तशीच आमगेले 9 गेट्स आमगेल्या नवद्वे हे पुरा भागवतमा चंदकंत एक चॅप्टर सांगिल्लें आसा एक श्लोक आसा नवद्वार पुरे देही हे देहाचे 9 द्वार हातूंत भितर कसं कसले 2 दोळे 2 नांकाच पुडी आमगेले 2 कान तशीच एक माउथ आनी जेनिटल्स आनी एनस हे तेन्ना हे ज्ञान कित्याक की म्हण सांगलें हांगा आमी पयलेची स्टडी केलें आसा फर्स्ट श्लोका भितर सत्वगुणा लोक कसं उरताचे ज्ञान उरता तांचे कडेन नॉलेज उरता तांचे कडेन ते नॉलेज आशिल्ले निमित्त तांणी कसं जाता तांगेले ते मोड ऑफ गुडनेस आशिल्ले सत्वगुणा आशिल्ले निमित्त तांणी कसं करताची प्रत्येक वस्तू कसं कशी आस की तशी पळयता तातूंत कसले दोष पळयनात तांणी खंयचे वस्तू जावं तशें हांव न्हू तांगेले ते पळोवची शक्ती कसो आसा तो सत्वगुणा आशिल्ले निमित्त तांणी ते एज इट इज खंयचे वस्तू आस की ते करेक्ट रायट पोजिशनार तांणी पळयताची आनी थिंग्स कसं खाता की ते सुद्दां तांणी रायट हातूंत खाता कित्याक की म्हळ्यार इवन तांकां गोत उरता ओ नॉन वेज खाल्यार म्हाका म्हगेले आपूण तमो गुणांत वता आपणाक पाप लागता म्हणलें ताका नॉलेज आशिल्ले निमित्त तो करेक्ट रायट थिंगच खाता आनी कसं आयकूं का की ते रायट थिंगच आयकता तशें हांव ते तागेले वट्टू शरीर तागेले सेन्सस क्लीन जाल्ले निमित्त तो प्रत्येक वस्तू कशी आस की तशें तो पळयता तशें हांव तो कसो जाता आउटसायड भायल्यान तागेलें शरीर तागेले सेन्सस बी क्लीन जाताची आनी तागेले इनसायड सुद्दां तागेले तो शुद्ध रितीन दवरता म्हण सांगिल्लें आसा आनी तशें हांव न्हू हें तागेले कंप्लीट तागेले शरीर बी कसं आसा ते कसं आसा इल्युमिनेट जाता कसल्यान ज्ञानान लायट म्हण सांगता आमी नेक्स्ट कोण पळोवया हेचेन पॅशन म्हळ्यार रजोगुण चड जाता मनशा भितर जास्त जालें तेन्ना तागेले कशे सिम्पटम्स उरता तागेले गुण कशे जाता ते आमी हांगा पळोवया लोभ प्रवृत्तीर आरंभ कर्मणाम असमस्पृह राजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ हे श्लोका भितर कृष्ण अर्जुनाक सांगते आसा कसं की म्हळ्यार केन्ना हे रजोगुण एक मनशा भितर चड जातकी तागेले अटॅचमेंट हे वाडत वता आनी फ्रुटीव एक्टिविटी म्हण सांगल्यार फलापेक्षी कार्य म्हळ्यार हे केल्यार म्हाका चड दूड मेळटा हे केल्यार म्हाका चड हे मेळटा प्रसिद्धी मेळटा हे केल्यार म्हाका हांव खंयची वस्तू विचार केले की ते म्हाका मेळटा म्हणलेक तागेले ते एक हे कसं आसा तागेले सिम्पटम्स आसने ते अनकंट्रोलेबल उरता डिझायर ते वाडत वता हांगा आमी पळोवया कशी जाता की म्हण सांगले एक
रजोगुणात आशिल्ले मनशाले फॉर एग्जाम्पल ताका एक घर खरेदी करचे उरता. तो पळयता ओ ते मनशान 4 बेडरुमाचे बंगलो बांदला. म्हाका ताचे पेक्षा वयर उरका, म्हाका 7 बेडरुमाचे घर बांदका म्हणलें का हे ताचे पेक्षा म्हाका आनीक व्हड महल बांदका म्हणलें तागेले का अशी तांगेले एक इच्छा कसा आसा रजोगुणात एक पटी मनुष्य आयिल्ले नंतर तागेले ते रजोगुणाचे ते वाडत वता. आनी इतले ग्रिडीनेस आनी इतले ताका ते डिझायर ते तागेले वाडत वता. फॉर एग्जाम्पल आमी पळयता भौतीक जगतात हे पॉलिटिशियन्स वट्टू राजकारणी लोक आमकां दिसता अरे आमी एक एक पाटी कोणाले रेड घालतना पळयता अयो इतले कोटी तितले कोटी हे केले ते केले म्हण हे वट्टू खंयचे राजसीक गुणात आशिल्ले निमित्त तांगेले कसं आता खंयचे येन केन पर कशी करून तांकां ते अर्न करचे सेन्स ग्रेटिफिकेशन करचे खातीर तांकां कितें दिसता आपूण हे केले निमित्त आपल्या फॅमिली भितर आपणाक एक वैल स्थान मेळटलो आपल्या नेशना भितर आपणाक वैल स्थान मेळटलो आपूण आनी ताका अर्न करका म्हणलें तागेले एक कॅरेक्टरिस्टीक आशिल्ले निमित्त तो मोड ऑफ राजसीक गुण मोड ऑफ पॅशनात आशिल्ले निमित्त तो आनी तागेले हे इनक्रीज जाते वता आनी तो कंप्लिटली हे भौतीक जगता भितर तो बद्ध जाते वता हे आमी पळयत. हांगा केन्ना तमोगुण तमोगुण जिविले तमोगुण केन्ना चड जातकी तेन्ना तागेले कॅरेक्टरिस्टिक्स कशे जाता तागेले स्वभाव कशे जाता. अप्रकाशो प्रवृत्ती च प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन. हे श्लोका भितर कृष्ण कसं म्हणते की म्हळ्यार अर्जुनाक एक अर्जुना ऐक जेन्ना तमोगुणा भितर मनुष्य वतकी तेन्ना तागेले कसं जाता तागेल्या जिवनात अंधकार डार्कनेस इनर्शिया भ्रमा आनी मॅडनेस म्हण सांगल्यार पाप आनी इल्युजन म्हण सांगल्यार कंप्लिटली माये भितर तो कंप्लिटली उरता. कशें कितें म्हण सांगल्यार तागेले इग्नोरन्स मनशाक खंयचे एक रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल उरना. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले मेन वेदा भितर कसं बरयल्लें आसा की म्हण सांगल्यार प्रत्येक लोकान रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपला भितर आमकां धर्मा भितर चलका. हो इग्नोरंट मनशाले एक तमोगुणात आशिल्ले मनशाले हे कसले तागेले विचार उरना. तागेले लायफच इनएक्टिव्ह कित्याक म्हळ्यार कंप्लिटली हांगा तुमी पळयत हांगा मनशाले खातात इंजेक्शन आसा. आमी आतां पळयताची भौतीक जगतात एक सन स्टुडंट वट्टू खंयचे एक नशे हांतू भितर पडताचे ड्रग्स हांतू भितर पडताचे तो कंप्लिटली तांतू भितर ते मनशाक वचून तुमी कसलेच बरे वायट इवन एक कंप्लिटली ड्रग एडिक्ट मनुष्य आसा ताका वचूंक आमी कसले सांगल्यार ताका आयकुचे शक्ती उरना तो कंप्लिटली भ्रमे भितर पडेल उरता. तशें हांव न्हू एक पटी ते मोड ऑफ इग्नोरन्सांत पडिल्ले मनशाक तमो गुणात पडेल मनुष्य कसा जाता आनी तांतू भितर तागेले ते डार्कनेसा भितर ते तागेले एक अंधकारा भितर तांतू ते माये भितर तो कंप्लिटली ते मॅडनेसा भितर तो तांतू भितर हे जाते बद्ध जाते वता आनी ते भौतीक जगता भितर तो कंप्लिटली तागेले खंयचे बाकी खंयचे रजोगुणा लोकाले तमो गुणा लोकाल हे सात्विक गुणा लोकाल खंयचे तागेले हातूंत ताका आयकूच तसले खंयचे एक तसले तागेले हातूंत तो गुण उरना म्हणल्यार आमी हे मोड ऑफ इग्नोरन्सा लोकल कशें उरता म्हण पळयता. आतां तांगेले इफेक्ट 14.14 श्लोका भितर कृष्णान कशी बाबा हे तिनूय गुणा लोकाले कशी तागेले कंडिशनिंग कशी तांणी हे हातू भितर बद्ध जाता वताचे हे भौतीक जगता भितर म्हणल्यार हांगा सांगिल्लें आसा यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते. हे 14.14 श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगता की म्हळ्यार सांगल्यार जेन्ना हे सत्व गुणा भितर आशिल्ले तसले मनशाले मरण जातकी तेन्ना कसं जाता ताका खंयची हे मेळटा कित्याक की म्हण सांगल्यार ताणें पुण्य कार्य केल्लें आसा पुण्य कर्मणा केल्ले निमित्त ताका कसं आसा तागेले पुण्य कर्मा प्रकार ताका वैल प्लॅनेटा भितर ताका स्थान मेळटा. फॉर एग्जाम्पल एक मनुष्य आसा ताणें मस्त तितले बँक बॅलन्स दवरले ते बँक बॅलन्स आशिल्ले निमित्त तो कसो करता ते बँक बॅलन्सा एक आधारार तो अमेरिकाक विजा काडून अमेरिकाक थोडे एन्जॉय करचे वता. एन्जॉय करचे गेले तेन्ना थंय कसं जाता तागेले थंय गेले नंतर थंय तागेले ते कितले दिवस तागेले ताका दुड्ड आसकी तागेले एक विजा आसकी कितले दिवस तागेले हॉटेलाक तो
पे करू शकता की तितले दिवस ताका थंय उरच्याक अवकाश मेळटा. आनी केन्ना ते दूड वट्टू तांगेले खाली जातकी तेन्ना तागेले वट्टू संपनापणे वापस ताका कोणे थंय दाबोवंक येनाचे. ताका कसा करताचे वापस धाड दितात. तशीची हे भौतीक जगताचे खंयचे हे 3 गुण उरू तांकां तांगेले पुण्य कार्या प्रकार पुण्य कर्मा प्रकार तांकां ते लोकां भितर वच्चाक कित्याक की म्हळ्यार पुण्य कसं आसा हे एक पुंजी ते खर्च करप म्हळ्यार मस्त पुण्य कार्य केल्यार हे भौतीक जगता भितर तांकां राबचे येना. तांकां खंयचे एक स्थान दिवका पडटा कृष्णान. तशें जावन कृष्णान कसं केल्या तांगे खातीर आमगेले भौतीक जगता ब्रह्मांडा भितर आमगेले भुवर लोका वयर 7 लोक आसाचे आनी आमगे सकल सुद्दां ना 7 लोक आसाचे. तशें हे लोकां भितर ताका खंयचे ना वैल लोकां भितर ताका वच्चा मेळटा म्हूण आमी हे सत्व गुणा आशिल्ले लोकांक तागेले कंडिशन तागेले कशें तो खंय वता हायर प्लॅनेटाक म्हणले नेक्स्ट राजसिक गुण आनी तमो गुणाचे ते लोकांक डेस्टिनेशन कसले म्हण आमी हांगा हे श्लोका भितर दिल्ले आसा. राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगशु जायते ततो प्रलीनस्तामसे मूढा योनिषु जायते. हांगा कृष्ण कसं म्हणत की म्हण सांगले रे हे सत्व गुणात हे तमो गुणात आनी रजो गुणात आनी तमो गुण आशिल्ले मनशाले डेस्टिनेशन कसं की म्हळ्यार तागेले बर्थ कसं आता नेक्स्ट लायफात तो वापस फ्रुटीव एक्टिविटी कंप्लीट तो फ्रुटीव एक्टिविटी करत करत आनी प्राण सोडिल्ले निमित्त वापस ताका सेम लायफ हे भौतीक जगतात मेळटा. आनी इग्नोरंट मनुष्य तमो गुणाचे मनुष्य कसं आता ताका आमगेल पेक्षा सकल एनिमल किंगडमा भितर ताका हे मेळटा. ते हांगा सांगिल्लें आसा. नेक्स्ट पळोवया इफेक्ट ऑफ कंडिशनिंग कशी इफेक्ट जाता ते म्हण. हांगा 14.16 श्लोका भितर कर्मसु सुखांतस्य सात्विक निर्मलं फलं राजसु तु फल दुःखम अज्ञान तामसो फलम. तांगेले फल कसले पायस म्हळ्यार पुण्य कार्य केले तसले एक सत्व गुणा मनशाक ताका कसं मेळटा एक तागेले हातूंत भितर पायस हे कसं जाता पुण्य कार्य ते तागेले जमा जाते वता. तशीची मोड ऑफ पॅशन राजसिक गुणाल तागेले कसं जाता तागेले जिवनात कंप्लिटली 24/7 तो धावत कमवचे हे करचे आज कमेले तागेले चड तागे कडेन चड आसा हे छांतूत विचार आशिल्ले निमित्त तागेले जीवन कसं जाला बरे मिजरी भितरी वता. थर्ड कसले इग्नोरंट लोकांक कसं जाता कंप्लिटली मूर्खतना फुलिशनेसा भितर तागेले जीवन वता म्हूण 14.16 श्लोका भितर कृष्णान सांगिल्लें आसा. 14.17 श्लोका भितर कृष्ण इफेक्ट कसले हे 3 हाजे लोकांले म्हणले बद्दल सांगता. सात्वा सज्जयते ज्ञान राजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च. मोड ऑफ गुडनेस तागेले कसं जाता तागेले हे भौतिक जगतात तो बरोबरे कार्य करते निमित्त तागेले कसं जाता ज्ञान नॉलेज कसं तागेले वृद्धी जाता जाल्यार तेची राजसिक गुणां लोकांले ते कंप्लीट तो सेन्स ग्रेटिफिकेशन ताजे सेन्ससाक एन्जॉय करचे खातीर तो कमाई करते निमित्त तो कमयते उरता गेले कसं जाता ग्रीड असणे ते वाडत वता. आज हे आसा आनी म्हाका फाल्यां हे जावका परा म्हाका आनी होड जावका अशी तागेले का ग्रीडीनेस कसं आसा तागेले ग्रीड वाडत वता. हे कोणाले राजसिक गुणा लोकांले. थर्ड कोण मोड ऑफ इग्नोरन्स तामसिक गुणा लोकांक कसं जाता तागेले सेम फुलिशनेस मॅडनेस इल्युजन अंधकार तागेले जिवनात वाडत वता हे सांगिल्लें आसा. नेक्स्ट हे 18 श्लोका भितर ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्त मध्ये तिनोधन्ति राजसु जगन्य वातिस्त अथो गच्छति तामस. हांगा कोण सत्व गुणा सिच्युएशन आशिल्ले लोकांक हायर प्लॅनेटरी सिस्टम तशीची पॅशन राजसिक गुणा आशिल्ले लोकांक अर्थली प्लॅनेट आनी इग्नोरंट म्हळ्यार तामस गुणा आशिल्ले लोकांक तांकां हेलिश प्लॅनेट म्हण हांगा सांगिल्लें आसा. आमी हांगा पळोवयत हांगा आमी हे आमकां एक आमगेले ब्रह्मांडाचे चित्र हे ब्रह्मांडा भितर हे भुवर लोक हे आमगेले प्लॅनेट
भुवलोक हे भूलोका भितर कसं आता हे एक ब्रह्मांडा भितर कितले आसा 14 लोक आसाचे हे बट्टू आमकां पयलेच आमी बाकी पयले क्लासा भितर आमी तातूंत डिटेलात वचचे नाका जस्ट आमी एक अंडरस्टँड करचे खातीर आमी हे हांव चित्र दाखयल्लें आसा हांगा भूलोक हे भूलोका भितर आमी ओट्टू हे जीव कसो आसा आमी हांगा आसाचे मध्ये हांगा सत्वगुण कोणाला तो जास्ती तो कार्य करता पुण्य कार्य करता पुण्य कर्मणा करता तेन्ना कसो आता तागेले हायर कितले तो पुण्य केल्लेस की ताजे प्रमाणे ताका हे वैल लोका भितर ताका जीवन मेळटा हांगा विंगड विंगड लोक पळोवं भुवर लोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपोलोक आनी सत्यलोक हेशी तशंका ताका वैल लोका भितर ताका जीवन मेळटा म्हणल्यार आमी सांगिल्लें आसा तशीच हे भुवर लोका भितर आशिल्ले तसले अनेक कोण राजसिक गुणा लोक राजसिक गुणा लोकांक कशी तागेले जिवना भितर तागेले कसो इफेक्ट जाता की तांगे आतां आमी डिटेलात पळयले राजसिक गुणा लोकाले तांगेले कशें उरता एटॅचमेंट कशें उरता ताजे वयर मस्त सारे आमी कृष्णा शिल प्रभुपादान विंगड विंगड एक उदाहरण दिल्लें आसा आमकां सॉरी एक मिनिट हा तशें हांव ना हांगा भूलोका भितर आशिल्ले तसले राजसिक गुणा लोकांक कसो की म्हण सांगल्यार हो कंप्लिटली ते एटॅच उरता हांगचे तागेले एक तागेले एक आस्ती जावं तागेले एक कोण तागेले एक ताका संगाती जावं तागेले एक लवर जावं तागेले एक वायफ जावं ते इतले एटॅच उरता की म्हण सांगल्यार रे तेच एटॅचमेंटात तो तागेले प्राण सोडता सुद्दां तेच याद करते करते गेले निमित्त तो कसो आता वापस हेच अर्थ प्लॅनेटाक तागेले जीवन जाता म्हण तो वापस हांगा येता म्हण सांगिल्लें आसा इवन हांगा थंय येवेत नावे तेच घरा भितर ताका सुणे जावन बी जन्म येवेत तेच घरात अशी ओट्टू एक काणी सुद्दां आसा तशीच तमोगुण आशिल्लो मनुष्य मस्त पाप कार्य करता खंयचे एक प्राणी टायप मनुष्यने एक प्राणी टायप तो जीवन केले निमित्त ताका नेक्स्ट जन्म प्राणी जन्म मेळटा ताका डायरेक्ट जन्म मेळना प्रत्येक लोकांक कसो आसा हांगा सकल थरा येवंक तो हांगा तागेले प्रायश्चित मस्त कठीण रितीन ताणें प्रायश्चित करून घेना ते प्रायश्चित तागेले कंप्लीट जायनापणे तो वापस कसो आता वापस भूलोका भितर खंयचे प्राणील जन्म ताका मेळटा आम कोट्टुकोत आसा 84 लाख स्पिसीस आसाचे तांचे भितर मनुष्य जन्म कसो व्हेरी रेर 4 लाख मात्र मनुष्य जन्म म्हणल्यार आमकां हे ज्ञान मेळिल्लें आसा भगवद्गीता श्रीमद भागवताच्यान तशें हांव न्हू हे कितले खंयचे जीव कितें आसाचे प्रत्येक लोक म्हळ्यार हे 84 लाख योनी कसो आसा हे पुरा लोका भितर हांगा न्ही की बरी अर्थली प्लॅनेट मात न्ही हांगा ओट्टू हांतू भितर तशें हांव ना तांगेल कर्मा प्रकार तांकां ते डेस्टिनेशन मेळटा म्हण आमकां हे आमगेले श्रीमद भागवतमच्यान भगवद्गीते मुलक आमकां अंडरस्टँड आमी करून घेवेत हांगा आमी एक चार्ट केल्लो आसा हातूंत भितर आमी पळोवया खंयचे आमी कशी बायंड जाताचे मोड ऑफ गुडनेस मोड ऑफ पॅशन मोड ऑफ इग्नोरन्स सत्वगुण रजोगुण आनी तमोगुण कशें आमकां हे भौतीक जगत बंधना भितर घालता खंयचे आमगेले गुण वाडले निमित्त हांगा पळया बायंडींग फोर्सेस फॉर ईच मोड हांगा आमी सत्वगुणा बद्दल पळोवया सत्वगुणा लोकांले सेन्स कशी उरता की म्हळ्यार हॅपी तांकां दिसता हांव ओट्टू बरे बरे कार्य करते आसा तशें हांव हॅप्पी आसा म्हाका आनी कसलेंय करका म्हणना आनी तो सॅटिस्फॅक्शन उरता ताका आनी कसलें म्हाका करका म्हणना हांव कंप्लीट सॅटिस्फाय आसा ताका नॉलेज उरता कंप्लिटली आनी ताका दिसता की म्हळ्यार आपूण सुपिरियरिटी आपणाले आपणा इतलें नॉलेज कोणाक ना आपणाक फुल्ल नॉलेज आसा आनी आपणाक खंयचे नॉलेज घेवका म्हणना म्हणले एक विचार कोणाला उरता सत्वगुण राजसिक गुणा लोकांक कसो आता फ्रुटीव एक्टिविटी हे कसो आता हे कर्म फलाक तर तागेले एटॅचमेंट मस्त एटॅचमेंट आशिल्ले निमित्त ताका कसो आता ते कर्म फलाक तो बायंड जाते वतात आनी तागेले डिझायर कित्याक तागेली इच्छा आनी ते एटॅचमेंट ते तागेले तातूंत तो बायंड जाते वता इग्नोरन्सात कसले मॅडनेस इंडोलन्स आनी स्लीप म्हण सांगल्यार कसले मॅडनेस म्हण सांगल्यार एक पिशापण तागेले मॅडनेस आनी कसले भ्रमा
अला इंडोलन्स म्हणून सांगल्यार आनी लेझिनेस आनी कंप्लिटली तो न्हिदे भितर उरता म्हण आमी हांगा पळोवं येता आनी तशीच तांगेली कॅरेक्टरिस्टिक्स तांगेले एक कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड मॅनिफेस्टेशन तांगेले कशें ते कॅरेक्टरिस्टीक तांगेल्या हातून मॅनिफेस्ट जाता म्हूण आमी हांगा पळोवं येता केन्ना आमी ते अभ्यास केले ते श्लोका भितर 14.7 कशी तागेले एक पुरा शरीर कशी तातूंत नॉलेजा निमित्त तागेले ज्ञान दीप तातूंत भितर येता म्हण सांगून तशें आयिल्ले नंतर तो कसो जाता ते वट्टू ज्ञान मेळटा ताका आनी तो पुण्य कार्य केले निमित्त तागेले सिनफूल रियाक्शन कसो आसा ताणें कसले पयले जन्मांत सुद्दां कसले सिनफूल ते वट्टू रियाक्शन कसो आसता तागेले तो फ्री जाते वता आनी कसले पाप केले उरल्यार बी ताजेच्यान तो मुक्त जाते वता नेक्स्ट राजसिक गुण लोकांक कसले तागेले इंटेन्स एंडिवर म्हाका हें मेळ्ळें आनी म्हाका हें मेळका आनी हें मेळका अनलिमिटेड डिजायर तागेले डिजायराक केन्ना अंत उरना आनी ते वाडत वता आनी तागेले एटॅचमेंट कसो आसा ते ग्रेट एटॅचमेंट जाता आनी तागेले एटॅचमेंट आनी तो कंप्लिटली एनग्रॉस जावन उरता आनी फ्रुटीव एक्टिविटीज तो करत वता हें केल्यार हें मेळटा हें केल्यार तें मेळटा आतां आमी पळोवं येता राजसीक गुण आशिल्ले लोक सुद्दां ना केन्ना केन्ना मंत्री लोक हे लोक तुमी पळोवं येता कसले तरी कार्य करतात पुण्य कार्य हे कसल्या करतात आनी तांगेले एक प्रसिद्धी खातीर आनी फ्रुटीव एक्टिव हें केल्यार हें मेळटा म्हणलें एक ताणें विशया खातीर तांणी करत उरतात नेक्स्ट रजो गुणा लोक कंप्लिटली तांणी कसं करता म्हण पळोवया तामस गुणा लोकांक पळोवया हांगा डेल्युजन आनी इल्युजन आनी डार्कनेस तांगेले निद्रा भितर आशिल्ले निमित्त तांगेले जिवनांत केन्ना अंधकारच उरता आनी तांगेले मॅडनेस तातूंत वाडते वता मॅडनेस वाण कसो जाता तांगेले एक भ्रमा जिवन तांगेले ते आनीक तांतू भितर तांणी घुसत वताची तांगेले डेस्टिनेशन कसलें म्हण आमी 14.14 आनी 14.15 श्लोका भितर पळयले सत्वगुणा लोकाले डेस्टिनेशन कसले डेस्टिनेशन ऑर डेथ कसले ते अटेन द प्युअर हायर प्लॅनेट ऑफ द ग्रेट सेजस आतां आमी पळयल्लें आमगेले पेक्षा वयर आशिल्ले तसले 7 लोक कसो आसाचे महरलोक तपोलोक जनलोक ते सर्ग लोक तांगेले पुण्य कार्या प्रकार तांकां ते लोका भितर वच्चे तांकां मेळटा जाल्यार राजसिक गुणा लोकांक कसले तांकां कशें मेळटा एटेन अर्थली प्लॅनेट कित्याक की म्हळ्यार हे अर्थली प्लॅनेटार आपण तांणी इतले एनग्रॉस जाल्ले आसाची हांकां कितले कमेल्ले आसा आनी एंड तांणी लायफाक सुद्दां तेच याद करते तांणी गेले निमित्त वापस तांकां हेच भौतीक जगता भितर तांकां हे अर्थली प्लॅनेटार तांणी उरताचे थर्ड इग्नोरंट लोक खंय वताचे बर्थ इन लोअर स्पिसीस मनुष्या पेक्षा आतां मनुष्य जन्म मेळ्ळा तांकां तांणी प्राणी टायप तांणी पुरा जीवन पुरा काडिल्लो आसा तशें तांकां नेक्स्ट कसो आसा बाकी 84 लाख 4 लाख योनी सोडून घेन मनुष्य योनी सोडून बाकी खंयची योनी आसा की तांचे भितर तांकां बर्थ मेळटा रिजल्ट ऑफ एक्शन 14.16 आनी 14.18 भितर आमी हे करीत सत्वगुणाचे रिजल्ट कसले प्युरिटी तांगेले कसं पाप कार्य दूर जावन तांगेले हातूंत शुद्धता तांगेले शुद्ध जीवन तांगेले वाडत होता आनी नॉलेज कशी एक वस्तू कशी आसा की यथास्थिती तांणी पळयताचे खंयचे तातूंत दोष पळयनात तांणी एलिवेशन टू हायर प्लॅनेट लायक ब्रह्मलोका जनलोका तपोलोका महरलोका तांगेले एलिवेशन तांकां वयर लोकांक मेळटा आनी राजसिक गुणा लोकांक कसो जाता तांगेले मस्त तांणी एटॅचमेंट अनलिमिटेड डिजायर आनी तातूंत आशिल्ल्याक ग्रेट एटॅचमेंट आशिल्ल्याक तांगेले जीवन आतां मिजरी येते वता आनी तांगेले ग्रीड कसो आसा आशा आनी जावका म्हणलेक आशा तांगेले वाडत वता आनी तांकां कसो जाता तांकां हे खंय करतात आनी अर्थली प्लॅनेटा भितर तांकां रिएक्शन तांगेले मेळटा अर्थली प्लॅनेट आतां वापस तांकां मेळटा आनी इग्नोरंट मनुष्य तमो गुणाच्या मनशाला कसो जाता फुलिशनेस मूर्खतन पहिले मॅडनेस अंधकार ಒಟ್ಟು अशिल्ले तांगेले आतां कसो जाता फुलिशनेस मूर्ख लोकां म्हणटा तांणी बिहेव करताचे आनी तांगेले मॅडनेस असो आसा आनी इनक्रीज जाते वता इल्युजन म्हळ्यार कसो तांणी कंप्लिटली माया भितर एनग्रोस जाल्ले उरताचे आनी तांगेले लायफ कसो आसा हेल्लिश वर्ल्डा भितर तांकां घेवन वता हांगा आमी ऑब्स्टॅकल हांकां आमी कित्याक आतां भगवद्गीता आमी अंडरस्टँड करून घेतले आमी हे भौतीक जगत नात न्हय कृष्ण सांगता ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति कृष्ण आमकां हांगा भगवद्गीते सांगते आसा ममई वांशो जीवलोके 15.7
ममई मानशो जीव लोके कृष्ण म्हणते असा जाल्यार आमी हे आमी कृष्णाल हातूंत उरला आनी कृष्ण म्हणटा आपूण तिनूय गुणात ना आपूण हे 3 गुण आपणाक तयार केले जाल्यार आपूण हे 3 गुण आपणाक संबंध पटिल्ले न्हय हाजे पेक्षा आपूण वयर आसा म्हण सांगून कडेन आमी कसल्याक हे भौतीक जगतात आयले आतां आमी म्हणटा सत्वगुणात आयिल्ले मागीर कित्याक बाबा सत्वगुणा लोकांक बरें न्हय म्हण जाल्यार हांगा पळोव येता तांकां सत्वगुणा लोकांक कित्याक स्पिरिच्युअल लायफांत आनी येवचे तांकां इंट्रस्ट उरना फक्त पुण्य कार्य करताचे कित्याक की म्हण सांगल्यार रे तांकां सॅटिस्फॅक्शन उरता हांव कसं करते आस की हांव आनंदात आसा म्हाका कट्टू नॉलेज आसा आतां तुमी थोडो लोकांक पळोव येता तांकां वचून आमी कसले भगवद्गीते बद्दल या कृष्ण कॉन्शियस बद्दल सांगचे गेल्यार तांणी म्हणटाचे ना ना म्हाका कट्टू गोत आसा आमी बट्टू करताचे मोट्टू पुण्य कार्य करताचे आमी दान धर्म करताचे हे वटू तांणी सांगताचे जाल्यार कसं कार्य केले निमित्त कश तो बंधना भितर फसते वता ते तांकां ताजे नॉलेज उरना तांकां कितले गोत उरता बरें कार्य करका पुण्य अर्जन करका कडेन रे कित्याक बाबा तांणी येनाच की म्हण सांगल्यार रे तांकां हंबल उरनात तांणी हार्ड टू बी हंबल कित्याक हार्ड टू बी हंबल तांकां एक सुपिरियरिटी उरता अरे म्हाका कट्टू गोत आसा म्हाका कट्टू नॉलेज आसा हे म्हणलें ताका तांचे लागून हे उरता तशीच सांगच्या गेल्यार तांकां तांणी म्हणटाचे आय ऑलरेडी नो म्हाका कट्टू गोत आसा अशें म्हण सांगताचे कित्याक तांकां तांकां गोत आशिल्ली नॉलेज हेच नॉलेज करेक्ट कित्याक म्हाका हे नॉलेज केले निमित्त म्हाका खुशी आसा हांव आनंद आसा म्हाका तृप्ती आसा म्हणलें तांगे लागून ताका विचार आशिल्ले निमित्त तांणी हे 3 मोडा पेक्षा वयर वचचे प्रयत्न करना तांकां सत्व गुणा पेक्षा वयर वचचे तांणी प्रयत्न करनाची म्हण सांगिल्लें आसा कडेन रे मोड ऑफ राजसिक गुणा लोकल कसं बाबा कित्याक तांणी गिव अप करनाची कांट गिव अप फ्रुट्स कित्याक की म्हण सांगल्यार रे तांगेले अनलिमिटेड डिझायर इतलें तांगेले तूं डिझायर उरतकी म्हण सांगल्यार रे तांकां ते कमेल तशें तांगेले ते हें कसं आसा फ्रुट्स तांगेले अपेक्षा कसं आसा तांणी कसले तांगेले वस्तू तांणी ताका दिवचे कित्याक की तांणी कंप्लिटली ताका भितर एटॅच जाल्ले आसाचे ते घर व्हरूं एक वायफ व्हरूं तांगेले गर्लफ्रेंड व्हरूं तशीच तशावन तांणी ते डिझायर तांगेले फुलफील करचे खातीर तांणी पाप कार्य बी करताची आमी पळयल्लें आसा सुमारपटी आमी आयकल्या एक पॉलिटिशियन आसा किंवा एक व्हड पोस्टार आसा ताका कसं दिसता मेगेल चेडवाक मेगेल पुताक सुद्दां तेची पोस्ट मेळका नाल्यार तागेल खुर्चीक कोणेंय ताका त्रास दिवचे आयले ताका भंय दिसले तेन्ना तो कसं करता तेन्ना खंयचे पाप कार्य करच्याक बी तांणी भिनाचे कित्याक तांकां एक्क उरता मेगेल पोजिशन म्हाका कमी करचें ना ताका तितलें एटॅच उरता ते भितर तशें हांव न्हू तांगेले ते हे तांगेले गुणा निमित्त तांणी भक्ती आनी तांगेली डिटर्मिनेशन भक्ती तांगेली डिटर्मिनेशन तांकां करचें जायना इग्नोरंट पर्सन इतलो तांकां तो तागेले हातूंत भितर डायल्यूट जाल्ले स्कीम म्हण सांगल्यार ताका ते कृष्णाल इंस्ट्रक्शनां भगवद्गीता इंस्ट्रक्शनां ताका अंडरस्टँड करच्याक ताका मस्त दूर तो तशीच आनी तो मस्त लेजी आशिल्ले निमित्त खंयचे ऑस्टेरिटीज आमगेले वेदा भितर बरयल्लें आसा सकाळी ब्रह्ममुहूर्ता उठका देवाल नाम स्मरण करका एकादशी फॉलो करका खंयचे वैष्णव फेस्टिवल आसा ते दिवस उपवास करका हो मनुष्य एक प्राणी टायप जगतल मनशाक ऑस्टेरिटी करचे तरी मस्त दवरा तशें हांव न्हू तांकां आमी हें करचें जायना सो हे 3 गुण कसं आसाचे हे आमकां भौतीक जगतात बांदून दवरताचे हाचे पेक्षा वयर वचपाक आमकां दिनाचे कृष्ण भगवद्गीतेचे 8वे अध्यायाचे 16वे श्लोकात कसं म्हणत की म्हळ्यार आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते म्हण सांगले रे कृष्ण कसं सांगतेस की म्हळ्यार फ्रॉम द हायेस्ट प्लॅनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाऊन टू द लोवेस्ट all are places of misery within repeated birth and death take place but one who attains to my abode o son of Kunti never takes birth again तशें निमित्त हे एक हातूंत भितर कृष्ण कसं सांगतेस की म्हळ्यार ब्रह्माच्यान घेवन सकल लोकांपर्यंत हे कसले पुनरावर्तिनो अर्जुना हे कसले चक्र म्हणटा न्हय हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी एटलिस्ट वैल लोकां भितर व्याधी जरा आनी व्याधी उरचना जाल्यार ते बी एक दिवस तांगेल बी एक दिवस अंत जाताचे कित्याक की म्हळ्यार हे ब्रह्मांड हे एक ब्रह्मांड
अशीची भगवंतानं मस्त एक मस्त इतले लाख गटले ताणें ब्रह्मांड तयार केलें आसा कितले की करोड ब्रह्मांड आसाचे आनी प्रत्येक ब्रह्मांडा भितर अशी हे आमकां जीव लोकां खातीर आमगेल कर्म आमी क्लीन कंगेन आमी आमगेल खंयचे कर्मान आमी हे भौतीक जगताक आयल्याची आमकां एक फील्ड करून दिल्या कृष्णान हांगा हे की हे हातूंत उरा आनी तुमी तपस्स करा कनगेन मेगेल भक्ती कंगेन मेगेल लोकां येया जाल्यार मनुष्य कसं करता हे भौतीक जगताक येता भौतीक जगता भितर येवंक न्हू हातूंत इतलो तो अटॅच येते उरतकी सत्वगुण रजोगुण तमोगुणा भितर ताका आनी कडेन तिसरे कसले विचार करच्याक ताका हे चुरना फॉर एग्जाम्पल सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हे सत्वगुण रजोगुण तमोगुणाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स तुमकां कसले डाऊट असल्यार म्हाका विचारेत म्हाका कोतशील प्रकार हांव सांगचे प्रयत्न करता हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी कोणाक कसले प्रश्न असले निमगे याती नाजाल्यार हांव तरी मगल्याक आसाची हांव निमगे दिता हांव निमगो जर सुरू केले कोणाक मागीर अवकाश मेळना कोणाक ना प्रश्न एक रिक्वेस्ट करता प्रश्न निमगितना तुमगेलो व्हिडिओ कॅमेरा पुणी ऑन करून निमगियाती ॲज इट इज माताजी सेशनात कोणी व्हिडिओ कॅमेरा ऑन करनी ओके कोणाक ना अशें दिसता प्रश्न माताजी हांव निमगिता जायत न्हू हांव निमगिल्यार रेडी ना न्हू एटलीस्ट वन स्टुडंट शूड आस्क सो तुम्ही एक तरी तुमगेलें एक्सप्लेनेशन तर म्हाका अर्थ जालो सो तुम्ही एक स्लाइड दाखयलेले तांतू कलराचे बाइंडिंग फोर्सेस कॅरेक्टरिस्टिक्स डेस्टिनेशन डेप्थ आणि पुरा आणि ते मॅट्रिक्स कोण दाखयलेलो तुम्ही कोमटे आशिल्ली ते स्लाइड तांतू ऑब्स्टिकल्स प्रेझेंटेड बाय वेरियस मोड्स म्हणून एक सेक्शन आशिल्लें तांतू गुडनेसांचो म्हळ्यार सत्वांचो आम्ही स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज घेना ती म्हणून तुम्ही एक तांतू हे दिल्या स्टेटमेंट बिकॉज वी आर टू म्हळ्यार आम्ही पोट भरून आशिल्ली जान म्हणून थंय तुम्ही लास्ट स्लाइड आय थिंक और मे बी सेकंड लास्ट स्लाइड ओके हा दिस वन हेवे नाही नेक्स्ट हा दिस वन तांतू न्ही तुम्ही सांगल्या पळय थंय पॉट because you're too happy and satisfied to do what Krishna says, so we are not bothered. म्हळ्यार म्हाका पोट भरल्या म्हणून हांव बसता रायट म्हाका पोट भरल्या तर म्हाका आनी कसले ताचे काळजी ना कसले आवश्यकते ना सो म्हाका चेडवांगेल पोट भरल्या म्हाका बामणाल पोट भरल्या बायलेल पोट भरल्या म्हाका लावस बापसूल पोट भरल्या माय मावंगेल पोट भरल्या सगळ्यांगेल पोट भरल्या म्हणून आमी निश्चिंत आसा ती त्या खातीर म्हणून वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज और म्हळ्यार आमी एक पण ते पूज करतात पळय एकादशीच केले जावं युगादीच केले जावं सत्यनारायण पूज केलो म्हळ्यार आउट ऑफ फियर वी डू इट और आउट ऑफ what is the reason that we do those kind of activities मंत ताका यू कॅन कॉल इट वॉट एव्हर बट जनरली आमी ते हे करतात न्ही पूज करच्या एक कार्यक्रम आणि पुरा आसता पळय घरच्या ऍटलीस्ट सनातन धर्म कळले प्रभू भगवद्गीतेचे 8वे अध्यायात कृष्ण कसं सांगता की म्हणून सांगणार रे कोण खंयचे पुण्य कार्य केले लोकांना कशें जाता फॉर एग्जाम्पल तांकां कोणूचे सूर्य देवाक पूज करताची चंद्राक पूज करताची डिफरंट देवी देवताक पूज करताची तांकां कृष्ण कसं म्हणटा की म्हणून सांगलें तांगेलें डेस्टिनेशन थंय फॉर एग्जाम्पल कृष्ण चंद्रकन तांतूं सांगिल्लें की म्हणून सांगलें रे चंद्रलोक फॉर एग्जाम्पल चंद्रलोकाक वता तांणी चंद्रलोकाक गेल्यानंतर कसं आता चंद्रलोकाचे लाईफ स्पॅन कितले 10,000 वर्ष 10,000 वर्ष त्यांनी चंद्रलोका भितरी राबताची आणि ते सोमरस त्यांनी आस्वादन करताचे तांकां ब्युटी मेळटा तांकां लॉंग लाईफ मेळटा तांकां कसले तांगेले बॉडी छंद उरता ते वट्टू तांणी वेदा भितर अभ्यास केल्लो आसा विंगड वेद भितर फ्रुटीव ऍक्टिव्हिटीज बद्दल तांतूं बरयल्लें आसा विंगड लोक हातूं भितर वेदा भितर ते तांणी ताजे कोणकी सांगिल्लें उरता अरे ते केल्यार हे मेळटले हे मेळटा म्हणले तांणी ते आश दवंगेन तांणी ते कार्य केल्लें उरता सत्यनारायण कथ जालें तरी उरू सत्यनारायण कथ कंगेन कृष्णा तुगे लोकाक म्हाका खोर रे म्हण ताणें केल्लें उरल्यार काही जायना म्हाका सत्यनारायण कथ करता मेगेल धुवेल वाडीक जावं
सत्यनारायण व्रत वय करता म्हाका घर जावो सत्यनारायण अशें वय म्हणून केल्ले उरल्यार तांकां कसं जाता ताचे वय प्रकार तांकां हें मेळटा. वय एक हिडन अजेंडा आसता पळय म्हणटात न्ही म्हाका वय वय मनांत एक विंगड एक आसता हांव दाखोवन वय दिवचें एक विंगड आसा न्हय. वय वय सो एक तें एक तशें आडंबर सो ताज करेक्ट. सॉरी सांगा प्रभू. हा न्ही सो तें एक दाखोवन दिवचें एक विंगड म्हाका मनांत एक विंगड सो ताच प्रकार म्हळ्यार आय एम नॉट डुईंग जस्टीस टू माय इंटेंशन ऑफ इवन इफ आय एम डुईंग अ यज्ञ ऑर अ होम म्हळ्यार पूज जावं केल्लें सुद्दां न्ही तें एक सत्व म्हळ्यार म्हाका गेन जावंका मटिरियल गेन जावंका म्हणून तें करचे शिवाय ताजे उंचारी आमी आलोचन करून तें करचें ना जाल्यार we will get the material gain like Krishna says, but we will not achieve what we actually should achieve. करेक्ट This is what you are saying now. करेक्ट. So कित्याक की म्हळ्यार what is the difference? हां So what is the difference between sattva and then shuddha sattva? Because I think brahmaloka तुम्ही म्हणाल प्रकार the destination of death and where the birth is higher planets आम्ही achieve करतात म्हणून बरयल्याने results of action म्हणून. वय वय So that means I can if I am doing all that sattvic activities, then will it be possible for my soul to achieve, me to achieve Brahma Loka? But there also I am attached to material benefits, right? वय कित्याक की म्हळ्यार रे फॉर एक्झाम्पल प्रभू हा मस्त पुण्य कार्य केले स्वर्ग लोका भितर आयकून कसं कसं केले स्वर्ग लोकाक गेले स्वर्ग लोका भितर इतलो आनंद उरता की म्हळ्यार थंय कसले देवाक आनी याद करचे कसले ते प्रश्न येना गरज पडना कळलं गरजे कळलं पडना इवन अशें म्हणटा की म्हण सांगले प्रभू इंद्रदेव आनी हे करेक्ट लोक कोट्टू कसं करतात तपस्से करता जाल्यार तांणी भूलोका करेक्ट भितर येवन तपस करता काय कित्याक की म्हळ्यार अच्छा भूलोक कसो आसा कर्मभूमी ओके बाकी हा कर्मभूमी हांगा येवनूच तांणी हे करता कोरका तपस करता हा ते अच्छा हांगा तपस करता तांणी आमकां आमकां आमगेल्या दोळ्याक दिसना आमगेल्या भौतीक दोळ्याक जाल्यार तांणी कळलं येवन तांणी कर्म करता कित्याक म्हळ्यार भौतीक जगताक कर्मभूमी म्हणलें आसा ओके सो दिस इज द गेटवे इफ गेटवे वी हॅव टू गो टू वैकुंठ लोक ओके म्हळ्यार करेक्ट कोरका जाल्यार हांगा येवनूच तांणी तें शुद्ध सत्व करूनच वचका पण सो वय शुद्ध सत्व आणि शुद्ध सत्व मध्ये तो अंतर कळ्ळें माताजी शुद्ध सत्व म्हण सांगल्यार हे कृष्णार्पणम असतो हांव कसले करते आसा कृष्णाल हॅपिनेसाक करते आसा अशी ओके हा आणि देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन निर्गुण म्हळ्यार कॅन बी अटेन निर्गुणता आय डोंट थिंक सो न्ही हय मॅक्सिमम इज शुद्ध निर्गुण सत्व न्ही खंयचे हे निर्गुणता आणि शुद्ध सत्वात कसले डिफरन्स ना प्रभू निर्गुण म्हण सांगल्यार कसले खंयचे गुण ना हे तिन्ही गुणांपेक्षा वयर इवन कृष्णाक बी करेक्ट निर्गुण म्हणलेंच न्ही exactly so if Lord Krishna is nirgun then I think as a soul because we are a spiritual energy of the Lord ne? Special वय spiritual energy वय so वय maximum we can attain therefore according to this chart I feel is shuddha sattva can we go beyond that I don't think so ne? Maximum we can attain is shuddha मॅक्सिमम sattva right ne? शुद्ध सत्वाचे हे तीन गुण because कसं then असतात भौतिक जगताचे ha हे प्रत्येक correct कित्याक म्हळ्यार हेच तीन गुणांपेक्षा वयर केन्ना हातूंत भितर इवन आमी हांगा पळोव येता न मोड ऑफ ha सत्वगुण correct आशिल्लो correct पुण्य कार्य करताची कोणाक correct तांणी ते पळयना की तो एलिजिबल आसा की ना ताका मना समाधान हो हांव ताका दिलें कळलं कळ्ळें काय कळलं अशें ओके ओके सो देन therefore our effort should be म्हळ्यार आमगेलो प्रयत्न केन्नाय हें आसता की वी मूव आउट ऑफ सत्व अँड देन रीच शुद्ध सत्व म्हळ्यार आमी करतना मनसा काया वाचा म्हणतात न्ही मनकर्म वचन ध्यान जो लावे हनुमान चालीसांतू सो करेक्ट दोज ऍक्टिव्हिटीज शुड ऑलवेज बी इन द मोड ऑफ ऍज मच एज पॉसिबल शुद्ध सत्व इज माय करेक्ट अंडरस्टँडिंग करेक्ट माताजी करेक्ट करेक्ट इवन सो पळया हाऊ डू भटमा हा हा इवन म्हण भटमा सांगा सांगा ती हय हा भटमा वय म्हणून पळया तुमी कसलेच खंयचे भटमामाक तुमी याग केले वय यज्ञ केले तांकां तुमी इवन दक्षिण बी दिल्या तांणी कसं म्हणताचे कृष्णार्पणम असतो पण मस्त वय वय हा सांगा correct प्रभू so the only way therefore we can move out of sattva and then start working on our purifying our consciousness and going towards shuddha sattva is through chanting and shravan kirtan those 9 levels of bhakti right? Is that करेक्ट करेक्ट the tools or the technology to use to get हय there right? Is हय my understanding correct हय करेक्ट आनीक आसा हे 9 स्टेजस कसं म्हण exactly सांगता correct श्रद्धा साधू yes संग भजन क्रिया ha केन्ना ha भजन क्रिया thank you स्टार्ट करता की तेन्ना अनर्थ निवृत्ती जाते वता that नर्थ means we are निवृत्ती becoming pure आमगेले नर्थ निवृत्ती आमगेल निष्ठा वय रुची आसक्ती
भाव प्रेम हे भाव म्हणून सांगला ते ओके हेत आणि ते तिन्ही हाजीपेक्षा वयर गेल्याची भाव लेवल ते वयर ओके त्यानंतरची प्रेम ओके ओके सो मिनींग आमी त्या हाचेरी आमी त्या वाटेरी सूर करतना आमकां करत काम जावं सो विल इट बिकम नेसेसरी फॉर अस टू आमकां पूज आनी करची गरज आसतली की ट्रायंग टू अंडरस्टँड करकाच प्रभू भक्ती भक्ती पूज करकाच नाल्यार नाही नाही कष्टा नाही सॉरी सॉरी डोंट गेट मी रॉंग डोंट पूज म्हळ्यार ते आमी ते सत्यनारायण पूज आनी पुरा करतात न्ही म्हाका करता हें जाय प्रभू तें जाय करता पळया प्रत्येक इवन उपदेवता कसं आसा देवी देवता तांगा स्थान मस्त वयर आस प्रभू गणपतीवरू रायट शिवावरू रायट रायट पार्वतीवरू ताने रायट प्रत्येक लोक कृष्णा खातीर काम करते असाचे कृष्ण म्हणते कळ्ळें ना या दक्ष मेगेला आणि ते मेगेल म्हाका ताने सहाय करते असाचे भौतिक जगतातू हां म्हण ताने हां मस्त वयर स्थानार असाचे आम्ही वचेत हां शिवालय इवन आम्ही सुद्धा ना शिवरात्री उपवासाने करताचे जाल्यार कसले न्ही करता ती वय जाल्यार शिवाकण कसा मागका म्हाका अशुतोष शिवा जाल्यार ताका आमी कसा मागका आमकां कृष्ण भक्ती दी म्हण मागका अशी तांचे ओके मटेरियल ओके हे मागचे ना ओके हां सो हांव ह्या प्रश्न केला निमगे बिकॉज लॉर्ड कृष्णा एक म्हणटा एक तांणी श्लोक म्हणटा ती देव यान्ति देवान व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता राईट सो हेच वेन चॅप्टर so that is causing my confusion. So when we are worshipping the other demigods, that means our worship should be through your grace, give me bhakti of Lord Krishna. That's the करेक्ट all that we need to करेक्ट ask, nahi? करेक्ट Okay, पण आमगेले भगवत भक्तीच उरका कंप्लिटली भगवान रियलायझेशन उरका जाल्यार आमी right, खंय गेली बाबा देवस्थाना गेली हा खंयचे right, देवस्थान कोणाक आमी अनादर कित्याक म्हण सांगला रे इवन आमी दुसरे जिवाक सुद्दां खंयचे अनादर करचे ना आनी तांणी तर देवी देवताचे right, right, न्ही आमी बाकी खंयचेय जीव उर तांकां आमी समान दृश्टीन आमगेले बरोबर आशिल्ली पळयताची तशीच कृष्णान तांकां बी तयार केल्या आमगेले एक भौतीक जगताचे एक पळोवचे खातीर तशें हांव तांकां रिस्पेक्ट दिवका आमी इतलेची हातूंत दोन understood. प्रकार आसा एक आमी भजन कार्य करचे भजन वय वय कार्य कीर्तन करचे कृष्णालेची कृष्णालेंची वय वय कीर्तन आणि आम्ही पठण आणि पुरा करतात त्यामुळे कृष्णालेंची कृष्णारेची आणि सेकंड कसं येस तांकां भट लोकां रिस्पेक्ट दिवका तांगेल 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 येस तांकां मान दिवका अशी येस 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 हा ओके ओके थँक्यू मस्त धन्यवाद माताजी लाईक अ थँक्यू प्रभू टीचर म्हाका सांगून दिलें सॉरी प्रभू जी ना प्रभू सांगसान तुम कोठो गोत्सा जस्ट मेगेल प्युरिफिकेशना खाणा सांगते असं सॉरी सांगसान म्हाका हेचे की असले पुरो डाउट्स आसात सो दिस इज द फोरम म्हाका निमूजाक हें एक मात्र एक अवकाश मेळ्ळो